보수 모누게다 내와 구원 소식을 지비투가 외도니다 내와 구원 소로 두가 보수 모누게다 내와 구원 소식을 지비투가 외도니다 아빠보다 같냐 오늘 모여 사사 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 सगळ्यांक देव बरो दिसच्यो तुका जेजू बरी मार ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानात आमी मागता सोपून गेल्या रोसा आतां देवान तिका सुर्गीचे राजपाव करूंक आमी मागुया तशें मागूंक लायला आपलो वेडिंग एनिवर्सरी समोर उपता जोसेफ आनी मारिया रिटा फेर्नांदीस तेव्हा तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया आपलो जल्माचो दीस समोर उपता मिंगेल गोमेस रूथ फेर्नांदीस आकांक्षा काकुडकर आनी एनी गोन्साल्वीस देवान तांचे सगल्यांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया तशेंच मागूंक लायला एना मारिया फेर्नांदीस ऑपरेटेड फॉर ब्रेन क्लॉथ शी इज नाव ऑन वेंटिलेटर तिका पिकोवणी फावो सांगूंक आमी मागुया आमाराल वाड्यांत रावतल्या कुटुंबा पासून आमी मागता कार्मिन आराउजो फ्रेझर फेर्नांदीस लुडेन गोन्साल्वीस जॉन एंटनी गोन्साल्वीस आरिटा क्रूज चेरोलिना कुलासो आनी इमिलिया कार्वालो आयज सायबिमांची भेट ह्या कुटुंबांत जाता पोसरेबाट इनासो विएगस आमाराल वाडो एवलिन मार्टिन्स बोडे कोसेसांव गोमिस केरन जॉन्सन डिकुना व्हडलें बाट्टू विरियानो पेरेरा आनी क्युचिन वाडो विलियम रॉड्रिगीस सायबिमांची भेट ह्या कुटुंबांत जाता तेन्ना सायबिमांच्या विनवणेन ह्या कुटुंबांत शांती कुशालकाय बरेपण फावो जावंक मागुया बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन आमच्या सोमयाचे क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं म्हजो बीन मानू साम्युएल सर्विसपूर ताचे लागीं उलयतालो आनी साम्युएल देवाचें उतर केन्नाच काला पडूंक दिनासलो देवाचें उतर आपल्या जिवितांत तो पाळटालो आनी के भाशेन देवाचो मोग तो विस्तारूंक पावलो सांत जोसेफास ताणें आपल्या जिवितांत देवाच्या उतराक पयलो आनी वयलो सागो दिलो आपल्या जिवितांत तें पाळलें आनी उतरान कोरण्या वरवीं परगटलें आयज पवित्र सभा समोरण करता भाग्यवंत देवसायम पिलय जो जाणें देवाचें उतर वाचलें नियाळ्ळें जेजूक ताणें वेंगयलो आनी आपल्या रोगतान जेजूक ताणें कवाय दिली आमच्या जिवितांत हें देवाचें उतर दोन दिसाक आमच्या कानार सादता तें वाचूंक नियाळूंक आनी गरजेचें आमच्या जिवितांत तें पाळूंक तेच बापाची कृपान बळ आमकां सोनेकल्याक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया आनी हें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलोलें मोगाचें आनी पेकोवणीचें जावं पातक्योस कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया आनी कालसांतान दूख धरून देवाचे काकुतीक उलो मारून सगळीं बरोबर म्हणुया सोर पोदबेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भणिनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडां उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध हे बासोद भाग्योन सदांच अंकवार मारे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता
सोर पोजबिदा देव आमची काकृत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Pratuya, kalau subuh gisno, tumce kaskin tesau, deba mukadura. Sor pos bedara sasnach deba, tume bagyont deba sayema, roktan sakshi diunk purian, Krista somyak viswasi keloy. Tache dekin an winownin, koro babar talte poni sot manu, anto diran उच्चारूंक आमकां फाव कर म्हूण मागता. आमच्या सोमया तुज्या पुताचे क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सोबें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. 아멘. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी भुरगो सामुएल एलिशे नोदरेकाल सर्वेस्पराची सेवा करतालो. त्या काळार सर्वेस्पर मनशा कडेन उलयलोलो चडशें आयकूंक येनासलें. दर्शनां चडशीं मेळनासलीं. एक दीस एली आपले सदांचे स्वातेर आड पडलोलो आनी ताचे दोळे जेमेन भरमेलोले देखून ताच्यान कांय पळोवंक जायनासलें. देवाची पोंटी अजून पालूंक नासली आनी देवाची आर्क पेट दवरलेली त्या सर्वेस्पराच्या पवित्र स्थानान सामुएल न्हिदोन आसलो. आनी सर्वेस्परान उलो केलो, सामुएल सामुएल. ताणें जाप दिली, हो पळय आसा. आनी रोखडोच एलिशी जावन वचून ताणें म्हणलें, हो पळय आसा. कित्याक म्हूण तुवें म्हाका आपयलाय? एलीन म्हणलें, हांवें तुका आपोवंक ना. चल न्हिदूंक वच. तो वचून न्हिदलो. आनीक एक फावट सर्वेस्परान उलो केलो, सामुएल सामुएल. तो उठलो आनी एलिशी वचून ताणें विचारलें, हो पळय आसा. कित्याक म्हूण तुवें म्हाका आपयलाय? पूण एलीन परतिपाल केलो, म्हज्या पुता, हांवें तुका आपोवंक ना. चल न्हिदूंक वच. सामुएल सर्वेस्पराक अजून वळखूंक नासलो, कित्याक सर्वेस्परान ताका आपलें उतर केन्नाच कळीत करूंक नासलें. तिसरे फावटी सर्वेस्परान सामुएलाक उलो मारलो. तो उठलो आनी एलिशी वचून ताणें म्हणलें, हो पळय आसा. कित्याक म्हूण म्हाका आपयलाय? सर्वेस्पर भुरग्याक आपयता म्हूण तेन्ना एलीक कळोन आयलें आनी ताणें सामुएलाक म्हणलें, चल न्हिदूंक वच. आनी कोणूय तुका उलो करीत जाल्यार तूं अशें म्हूण, उलय सर्वेस्परा, तुजो सेवक आयकता. म्हणटच सामुएल आपल्या जाग्यार वचून न्हिदलो. सर्वेस्पर येवन ताचेशी उबो रावलो आनी आदलेच भाशेन ताणें उलो मारलो, सामुएल सामुएल. सामुएलान जाप दिली, उलय सर्वेस्परा, तुजो सेवक आयकता. सामुएल वाडोवन वेताना सर्वेस्पर तांचे सवें आसलो आनी सर्वेस्पर उलयतालो तितलें उतरां तो सकयल पडूंक दिनासलो. हे परी सामुएल देवाचो प्रवादी म्हूण आख्खे इस्रायल दान ते बेर्शेबा पर्यंत वळखूंक पावलें.
सर्वेस्पराचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब आमी गायतले हांव. क्यू तेरा तुज्या व्हडत्या नांवान पान 172. क्यू 13 पेज 172. उद्गाराक आमी गायन गावया. B9 पान 25. B9 पेज 25. आमी तिसरो श्लोक गावचो. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. मार्कू परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमया. देवस्थानांतलो भायर सरून जाकोबा आनी जुबामा संगाती जेजू सामको सिमाव आनी आंद्रेच्या घरा गेलो. सिमावाची सासू जोरान आतरुणार पडलोली आसली आनीक ताणें ताका रोखडीच तिची खबर दिली. तो लागीं सरलो आनी तिच्या हाताक धरून ताणें तिका उठयली आनी त्याच वेळार तिचो जोर पडलो आनी ती तांचो परामोस करूंक लागली. सांज जातोच दीस दारेर पडल्या उपरांत सगल्या वायटकारां आनी देंवचार बसलोल्यांक ताचे सोशी हाडली. ताच्या दारार नगर बोर जोमून केट जाली आनी जिन्सां बासाच्या खूब बोलिक्यांक
ताणें बरी केली, जायते देंवचारूय काडले. तरूय आपूण कोण तो ते जाण आसले देखून तांकां तो उलोवंक दिनासलो. चो सकाळीं उठून तो भायर सरलो आनी एका एकसुऱ्या जाग्यार वचून थंय मागणें कोत्तालो. सिमाव आनी ताचे सांगाती आसले ते ताका सोदूंक गेले आनी ताका सोदून काडटोच ताणें म्हणलें, सगलो लोक तुका रावता. ताणें तांकां सांगलें, दुसरे कडेन लागशिल्ल्या गांवांनी आनीक नोगरांनी वचुया, कित्याक थंयसरूय हांवें प्रसंग करूंक जाय. ह्याच पासत हांव आयलां. आनी आख्ख्या गालिल्यांत भोंवून तो तांच्या देवस्थानांनी प्रवचन कोत्तालो आनीक देंवचार काडटालो. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. म्हजे बहीण मानू, आयचे पयले वाचपांत आमी नोदोर मारता तेन्ना आनंद आपल्या पुताक साम्युएलाक देव मंदिरांत देवाची सेवा करून थंयसर दवरून ते गेल्ले. आनीक देवाची सेवा कोत सर्वेस्पराची सेवा कोत्ता तेन्ना सर्वेस्पर देव साम्युएला लागीं उलयता. आनीक तें आयकून घेवंक आनी समजून घेवंक एली कितें कोत्ता, सॅम्युएलाक शिकयता. एली सॅम्युएलाक शिकयता. आनी हे भाशेन साम्युएल उलय सर्वेस्परा, तुजो सेवक आयकता, ही उतरां उच्चारून सर्वेस्परा देवाक तो आयकून घेता. आनी तितलेंच न्हय, फुडें आमकां मेवता सर्वेस्पर उलयतालो तितलीं उतरां तो सकल पडोंक दिनासलो. सकल पडोंक दिनासलो म्हळ्यार देवाच्या उतराक तो पाळो दितालो. देवाचें उतर आयकूंक देव सांगता तें तो कोत्तालो. म्हजे बहीण मानू, पयलीं शिकून आमकां आयज मेवता ती म्हणल्यार एलीन ह्या भुरग्याक शिकयलो देवाक आयकूंक घेवंक. आनी आयज गरज आसा म्हजे बहीण मानू, आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या भुरग्यांक, जावं आमची भुरगीं आसात, आमची नातरां आसात, तांकांय आमी शिकोवंक सर्वेस्पराचें उतर आयकूंक घेवंक. तांकां आमी शिकोवंक जाय हें देवाचें उतर वाचूंक, नियाळूंक आनी गरजेचें तें म्हणल्यार ह्या देवाच्या उतराक पाळो दिवंक. आनी हें आमी कोत्तेले जाल्यार पयलें आमच्या जिवितांत हें दिसून येवंक जाय. आमी हें देवाचें उतर आयकूंक जाय, नियाळूंक जाय आनीक साम्युएला भाशेन आमच्या जिवितांत हें देवाचें उतर आमी पाळूंक जाय. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी नदर मारता तेन्ना जेजूचो आख्खो दीस कसो वेतालो आनी आख्खे दीसभर जेजू कितें कोत्तालो तें आमकां नियाळूंक मेवता. कालच्या दिसाक आमी आयकलां जेजू देव देवस्थानांत आसलेलो, थंयसर मेळ्या ओतम्याक बसलेलो मनशा वेलो ताका काडलो आनी आतां थंय थावन तो सिमाव आनी आंद्रेच्या घरा वेता. आनी सिमावाची सासूमाय पिडेंत आसली, थंयसर तिका बरो कोत्ता. मागीर जाय ते पिडे वतांक ताची सोशी घेवन येतात आनी सगळे पिडे वतांक तो बरो कोत्ता. पूण सकाळच्या वेळार उठून तो कितें कोत्ता, मागण्यांत वेळ सांगता, मागणें कोत्ता. म्हजे पयलीं मानू, जेजू आख्खे दीसभर वॉज बिजी आनी बिजी कितें करूंक, देवाचें उतर परगटूंक, लोकांक पेकोवणी दिवंक, तांकां शांती दिवंक, तांच्या जिवितांत बरेंपण हाडूंक. पूण आपल्या जिवितांत केन्नाच ताणें मागणें चुकोवंक ना. मागणें केन्ना जेजून चुकोवंक ना. आनी आमच्या जिवितांत म्हजे बहीण मानू, हेंच घडूंक गरजेचें. जायतो वावर आसता, जायते आमी कोत्ता, पूण दर एकल्याक आमकां खासगी जावं नाजाल्यार कुटुंबाचें मागणें जावं गरजेचें जावन आसा. कित्याक ह्या मागण्या वरवीं आमी आमचो संबंद देवा सोबे घडोवन हाडूंक पावता, वाडयता. आनी तितलेंच न्हय, ह्या मागण्या वरवीं आमकां बळ मेवता, कृपा मेवता, शांती मेवता. दुसरे सुवातेर म्हजे बहीण मानू, आयज आमकां नियाळूंक मेवता तें म्हणल्यार जायतीं जाणां जेजूक सोदतालीं. आनी कित्याक सोदतालीं, कित्याक जेजू कडल्यान तांकां देवाचें उतर आयकूंक मेवतालें. जेजू कडल्यान तांकां शांती मेवताली, जेजू कडल्यान तांकां पेकोवणी मेवताली, जेजू कडल्यान तांकां बरेंपण मेवतालें. आनी देखूनच लोक ताका सोदतालो. आयज हांव जेजू कितलो सोदतां काय आनी कित्या पासून सोदतां काय हें आमी नियाळूंक गरजेचें. तशेंच म्हजी बहीण मानू, जेजूक लोक सोदतालो. आयज आमी ह्या संवसारांत आसा जाल्यार देवान आमकां ह्या संवसारांत पाठयलें जाल्यार आपलें बरेंपण विस्तारूंक. आमी नोवेना कोत्ता आमच्या सांत जुझेफ वाझाची. ताणें देवाचें उतर वाचलें, नियाळ्ळें
आपल्या जिवितांत आपणायलें आनी हेच देवाचें उतर परगटूंक तो गेलो. आनी आमी जाणव श्रीलंकाच्या गांवांत क्रिस्तांवांक तोय सोदतालो, कोमिन्यांव दितालो, जायत्यो वस्तू करतालो, ताकाय लोक सोदतालो. आनी आयज म्हजी भयण म्हणून आयज पासून आमी ताचे भिनवणीन मागता, आमी सोदता ताका, आमकांय जाय तो. जाल्यार म्हजी भयण म्हणून कितें एक आमकांय नियाळू, आमकां लोक कित्याक सोदता काय? आमकां लोक कित्याक सोदता काय? वो सोदतात काय? वो आमकां कोणाची तरी गरज आसा काय? आयज थोड्यांक सोदतात बरें करूंक आनी थोड्यांक सोदतात वायट करूंक. थोडीं जाय कितें करूंक, खोबरो मारून वेळ सारूंक, हाच्यो ताच्यो. म्हजी भयण म्हणून एक बरो तोट आमकां नियाळूंक जेजूक सोदतालीं. आनी आमी हाका जाय जाल्यार लोक आमकां केन्ना सोदतलो? आमकां सोदतलो जेन्ना आमी बरें करता तेन्ना, जेन्ना आमी कोणाच्या आदाराक पावता तेन्ना. आनी जायतीं बाबा भयणी आसतात जे आमच्या वाड्यांत जर कसली कोणाक गरज पडली जाल्यार ताका रोखडोच फोन करतात, ताका सोदतात. सो जितलो तूं बरें करूंक भावरतलोय तितलो लोकूय तुका सोदतलोय. आनी ह्या वरवीं तूं कितें करतलोय? देवाचेंच बरेंपण विस्तारूंक पावतलें. तर म्हजी भयण मानू हें केन्ना घडटलें? जेन्ना सामुएला भाशेन हांव देवाचें उतर आयकतलो, देवाचें उतर म्हज्या जिवितांत आपणायतलो आनी देवाचें उतर पाळूंक पावतलो. तेन्ना हे देवाच्या उतराची फळां दिसून येतलीं. आनीक हेंच देवाचें बरेंपण आपणाकूय मेळूंक लोक जसो जेजूक सोदतालो तसो आमकांय सोदतलो. आनी आमी कितें करूंक पावतले? होच देवाचो मोग, देवाचें बरेंपण एकामेका सोबे विस्तारूंक पावतले. तरीच कृपा हेंच बळ आमकां सगळ्यांक मागून घेवया. बेठोन एक आमी गायन गावया C303 सर्वेस्वरा मानूनगे पान 42 C33 पेज 42. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सुर पुतविदार देव बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नक्याकूच सर्वेस्परा आमी भेटयता ती दानां तुज्या आशिर्वादान पवित्र कर. भाग्योंत देवसायम हाणें तुज्या मोगाच्या उज्यान कुडीच्या सगळ्या वळवळ्यांचेर सयत वेलें. तशेंच तुज्या कृपेच्या आदारान त्याच मोगान आमची काळजां पेटय म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पोतपेताना सासनाच देवा, क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सोर काय सोदताय आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या भक्ताच्या उतरां वत्ते गोवाक्य उदेशी तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सफळ कोत्ताय. आनी दर एका काळार आमकां तुज्या विस्वासी मोगाची कोरी कुणां दिताय. अशें तुज्या सोडवणेचो गोच सोपून जावच्याक तांचे उत्तम देखीन आमकां उर्बेन भरताय. आनी तांचे दोळ विनवणेन तांबोन आसतना आदार दिताय.
देखून सर्वेस्परा सोर दुतां आनी सांतां भक्तां संगाती आमी तुका वाकणटा आनी संतोशाच्या उमाळ्यांनी गायता. सर्वेस्परा कोरोस पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची सर देखून दोळा पोरी तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्याची क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोणाक दिमी घालूंक जायना बसा. दिमी कोणा लागीं घालूंक जायना ती बसा. कोस्ट मरण सोसूंक आपकोशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस्ते घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची कास नवे आनी सासणीक कोऱ्याचें रगत. पातकांचे बोगसून मेळच्या तुमच्या पासत आनी साबारा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगड्यासा करात. बाबट्टाचो गूट. सुम्या आमी पौरकथा आनी एकाशीतले पियेता तितले पवित्र बरो तेसो तुझे मरण ओरगोटा. देखून सर्वेस्परा सोम्या जिवच्या मरणाच्या आनी पुनरुज्जीवनपणाच्या उगडासा आमी तुका जिविताचो उंडान सर्वची कास भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता. क्रिस्ताच्या कुडींत आनी रक्तान वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हूण आमी कालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलोले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लिवा आमच्या बागेन बापा आनी फिलिप नेरे आमच्या कोळी बापा सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारी कुमळी बापा आनी सगळ्या संस्कारनी घेतल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सोपोवन कर. रोजा तुजे सेवकीचो उगडास कर. ह्या संवसारांतली तुजे सोशी तुवें तिका पणवेली. तुज्या पुताच्या मरणाची ती वांटेली जाली तशीच ताच्या पुनरुज्जीवनपणाची ही वांटेली जावं. तशेंच पुनरुज्जीवनपणाच्या बरबशान अंतरून गेल्ल्या त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणीचो उगडास कर. तुज्या काकलुतीन अंतरलोल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माय संगाती भाग्यो जुजे तिचो पोती भाग्यो दोरदुतां भाग्यो जुसेवास सान मिगेल आनी सान फ्रांसीस शावेल आनी सोर काय तुका मानुल्या त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या संगताक तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जो क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे संगताक आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवीदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें सगळें प्रार्थन एबळा दीर घेवन म्हणया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज्य येवं.
तुझी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस, आनी आमकां ताळणे पडूं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्पराचो वायटांतली आमकां निवार, देवा करून जिवितां सबोसके आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरगुंडाराच्या क्रिस्ताच्या येण्याक बोरबोशान ओतरेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदक काकुती सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणान. सोम्या जेजू क्रिस्त आत्म्याच्या दोरमताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. म्हज्या पातकांचेर न्हय, तुज्या पयस सुबेच्या बाबाटाचेर दिसकात, आनी तुजे कोशे परमतिका शांती दी, आनी तूं सुका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजभर चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमची सव्य आसूं आनी तुमच्या आत्म्यान सव्य आसूं. एकामेका मोगा जेवची शांती दियात. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप कट्टले आमची काकूक. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप कट्टले आमची काकूक. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप कट्टले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक कापल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे कारायो म्हाका पावना, पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांत शेवताना आमी गायन गावया. D22 जिओनो जिओनो पान बोरा सानिनो. D22 पेज 59.
प्रार्थूया. सर्वेस्परा भाग्यवंत देवसाया, तुझ्या रोग साक्षाक तुझे सेवेंत विश्वासी आनी कोश्टा मनात जैतिवंत तुवें केलोय. आमी शेवलेल्या पवित्र गुटा वरवीं तीच आत्म्याची घोटाय आमकां मेळो म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पूर तुमची सभे आसूं आनी तुमच्या आत्म्यात सगळ्यांचं सर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून आमेन. वचून यात सवयांचे शुभोत्तमान पुरवटात. देवाचे व्हड उपकार. मागणे सांत सामगेलीक सामगेल मावडव्या लढाईच्या दिसा तूं आमकां आनी पासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी कालतीपणी मागता आनी तूं सोदगीच्या तलबाराच्या कुरार देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगल्या खोट्या आत्म्याक हेमकोणांत लुटून घाल, कित्याक त्यो आत्म्याचो नाश करून आख्या संवसाराक उचल पडटात. आमेन. गायन गावुया जैतिवंत आमचो देव. यू 30:3 पान 248 यू 33 पेज 248. नव्यानाची मागणी. मोगाळ बापा, तुझ्या पुतान आपल्या दोयाळपणाच्या ओझापांनी तुझ्या उतरांचें बी मनशाच्या काळसांनी भोपलें. ताच्या पावलार पावल धरून तुझ्या सेवकाक भाग्योंचो सेवाजान पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन आनी आंकवार मारेच्या आश्रयाकाल आपल्या आख्या जिवितांत बऱ्यो करण्यो केल्यो आनी आमी सगल्यांनी तुझ्या पुताच्या पावलांनी चलून भाग्यवंतपणाचो मुकूट जोडून जाता म्हूण दाखयलें. असले विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित्र सभेन ताका सांत म्हूण मानून घेतलो देखून आमी संतोश्टा आनी ताचेच मोजतीन आमकां हो उपकार फावो जावंक म्हूण मागता. ओगीच रावन सांजूचे वाजाचे विणवणे तुमची गरज देवा मुखार दवरात. हे मागणी आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन.
मोबाग्योत मारे तूं आमचो सदांकाळचो आदार, तूं आमचो आसरो, तूं आमचो परबोसो. आयज आमी आयज आमी तुका तुका भेट भेट करून करूंक आयल्या आयल्या. तुवें आमकां सोडून दिल्ल्या सर उपकारा खातीर आमी देवाक आर्गां दिता. आदाराचे माये आमी तुजो मोग करता. आमचो मोग दाखोवच्या तुजी सेवा सदांच कोत्तेल्या. दुसऱ्यांकूय तुजे ताय ओडून हाडून शक्ते भितर सोर आमी कोत्तेल्या म्हूण भास दिता. पदवेदार माये आमकां उपकार सोडून दी. ताळण्याचे सोयत व्हरूंक गोठाय जेजू क्रिस्ताचो सोपून मोग एक पवित्र मरण आनी तुज्या पुत्रा सवे सासणाचें जिवीत. सदांकाळ आदार दितेले माये आमचे पासत विनोती कर. हे सोमयाचे क्रिस्ता तुजे माय मारेच्या एकाच उतरान गालिल्याच्या काना नोगरान उदक आसलें तें दाका सोऱ्यान तुवें बदल्लें. तुज्या मायच्या आसऱ्या काल आमी हांगा जमा जाल्यो. आमची मागणी तिचे उदेशी आयकून घे आनी आमचे उपकार मानून घे. आमेन. हे आदाराचे माये आमी तुका उलो मारता. जिव्यांक सांबाळ, मोतोल्यांक पाव, ताळणेंत आमकां तिराय, आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमकां कोर कोवाय. दिसपट्ट्या घोसांनी मागणे. हे आदाराचे माये व्हडा विस्वासान आमी तुजे मुखार आयल्या. आमच्या दिसपट्ट्या जिविताच्या घोसांनी तुजो आदार आमी लालून मागता. कोस दूख, हुस्के कोंती, विघ्नां संकोश्टां हे आमचे निर्भाग हाडटले कुरीस. ह्या उत्सोळ्यांनी आमची दयेन जोडटोन कर. तुज्या पुताच्या कोश्टांत आमचे मोठ एकठांवून मोगान आनी सोंसणिकायेन सगळें सोसूंक आदार दी. बावर्त्यांची मागणी. आमच्या पाप साहेबाक बीस साहेबाक सरकारी राजकारभारान जाणवाय आनी शाणेपण दी म्हूण मागता. हे सोमया आमचे मायोदेशी आमकां आयक. सोमेस मनीस भाव भाव कशे एकचारान आनी धार्मीक एकवटान जिवशे कर म्हूण मागता. हे सोमया आमचे मायोदेशी आमकां आयक. सगल्यांनी आमी पवित्र आत्म्याचे सुचोवणे प्रमाणे आपआपलो बेस विचून काडल्या पुरो म्हूण मागता. हे सोमया आमचे मायोदेशी आमकां आयक. मेलोल्या सोमेस भावार्थ्यांच्या आत्म्या सासनाचो विसव दी म्हूण मागता. हे सोमया आमचे मायोदेशी आमकां आयक. सोमेस मनशांनी तुज्या स्वताचो उजवाड पळोवचो आनी तुज्या मोगाची बोगोशी कर म्हूण मागता. हे सोमया आमचे मायोदेशी आमकां आयक. आतां आमच्याच मनांतल्यान आमच्यो काश्या करचो आमच्या आदाराचे मायताय घालुया. इल्लोसो वेळ ओगीच रावून. बावर्त्यांची मागणी. हे आदाराचे माये तूं गिरेस्त तशी उदार. देवाची सो देणी तूं आमकां वांटाय. आम्हा भुरग्यांची तूं राखण कर. क्रिस्ता तावन तूं आमच्या पातकांचें बोगसणें आनी आमचें तारण सोडूंक आदार दी. एकूच आमी भियेता. ताळण्याचे वेळार तुका उलो मारूंक चुकून निर्भागी बाळां सायत म्हूण
जीवचो मोग सदांच शेवटाक पुरयांच्यो आनी आयत्या मनान पेल्याची सेवा चाकरी करूं तूं आमकां आदार दी हे आदाराचे माये. आतां आमी सोर सोमिया आनी काळाच्या क्रिस्तांवाक एकवटून मारेची स्तुती करुया आनी तिच्या शक्तिवंत शरणाक कालची आमकांच वपून दिवया. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या ते आसा उस्तऱ्या मदें तूं सुदोर आनी सुदोर तुजो पूज्य येसू. बागेत मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आमचे पासत विनोद कर ए देवाचे भाग्यवंते माये. क्रिस्ताच्यो वासावण्यो आमकां फावो जावच्या. प्रार्थुया ए सोमियाचे क्रिस्ता तुवें मारयेक तुजे मायक आमची आवय करून दिली सदांच तयार आमकां आदार दिवं. आमी तुजे लागीं मागता आमकां जे काल सांगता तुज्या आवयचो आदार सोदता तुज्या सोडवणेचो फळ सासणाच्या सासणाक भोगूंक दी. आमेन. पिडेवंताचेर आशिर्वाद. ए सोमिया कुडीच्या ओस्कोत्यान कोश्टवतल्या तुज्या चाकरांचेर व चाकोणीचेर तुजी दयाळ दीस घाल म्हूण आमी मागता. आनी तुवें रचलेल्या आत्म्याक ऊब दिवूंक जिवीत बरीत कर. अशें कोश्टां वरवीं नितळ जावन बेगीच तुजे दोयेन भलायकी जोडच्या क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. आमचो सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या संगताक आसूं तुमकां राखच्या. तो तुमचे सोबी आसूं तुमकां सांबाळच्या. तो तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची राखण करच्या. तो तुमच्या वयर आसूं तुमचेर आशिर्वाद घालच्या. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. आमी मेमोरारी म्हणुया. बो कोणवाळे आंकवारी मारे उगडास दवर की कोण तरी तुजो आसरो घेवंक धांवलोलो तुजो आदार मागूंक आनी तुजी मजत सोदूंक गेल्लो. तुज्या हातांतलो आलाशिरो घेनासतना उरला म्हूण केन्नाच आयकूंक येवंक ना. ह्या बरबशान रावून हांव तुज्या गोपांत धांवून येता. आंकवारीचे आंकवारी माय म्हजे तुजे सोशी हांव येता. हांव पातकी आनी दुखेस तुजे मुखार उबो रावता. देवाच्या पुताचे माये म्हज्या मागण्याची बेपरवा करूं नाका पूण दया करून ती आयकून घे आनी फळादीक कर. आमेन. मिसाच्या शेवटाक गायन गावया. यू पोसीस जुसे वाजा आमच्या भावा पान 249. यू 35 पेज 249.